आज तुमचो फ्री मेडिकल कॅम्प आसलेलो कितें सांगपाक सोदता? पयले सुवातेर हांव समेस्त गोंयकारांक स्वातंत्र्य दिनाच्यो शुभेच्छा दिता। आयज रोहन देसाई इनिशिएटीव ह्या बॅनरा अंडर आयज आमी कुडचड्यार मेगा फ्री मेडिकल कॅम्प आयोजीत केलो आनी जशें तुमी फाटल्यान पळयता आसतले आमचे अरावंड 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जे आसा ते आयज आमी कुडचड्यार उपलब्ध करून दिले। आमचे जे नागरीक आसा कुडचड्याचे जे जाणटे नेणटे जे कोण आसा तांकां मेडिकल ट्रिटमेंटाची गरज आसा मेडिकल एक टेस्टिंगाची गरज आसा तांचे खातीर आमी हो कॅम्प आयोजीत केल्लो आनी आमकां म्हाका दिसता बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। कारण आत्तां जस्ट आमी स्टार्ट केला 10 सुमार आनी सकाळीं 8:30च्यान लोक येवन राविल्ले अरावंड 400-450 सुमार आमकां एंट्री आजून पर्यंत मेळ्ळा। सो उमेद दिसता, बरें दिसता, कारण एक सर्वीस, एक सेवा, आमचो सेवा भाव जो आसा आनी आमच्या कुडचडेच्या नागरिकां खातीर आमकां जे सर्वोपरी आमकां जे करपाक मेळटा ताचे खातीर एक वेगळी उमेद दिसता। आनी मुखार वता आसतना एक गोश्ट हांव मुद्दामून आयज उल्लेख करपाक सोदतां। जेन्ना आयज आमी स्वातंत्र्य दिन मनयतात तेन्ना आयज सकाळीं हांव आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचें हांव भाशण आयकतालो आनी त्यांच्या भाशणांतल्यान एक सगळ्या भाशणाचो हांव उल्लेख करना पूण प्रामुख्यान एक गोश्ट हांव तुमकां सांगपाक सोदतां। कारण एक स्टेटमेंट आमच्या प्रधानमंत्रीन केलो की तांणी प्रत्येक युवा नागरिकाक, देशाच्या प्रत्येक युवाक उलो मारलो आनी प्रत्येक युवाक सांगलें की आपल्याक तुमचेर विश्वास आसा, देशाच्या युवा नागरिकांचेर विश्वास आसा, तांच्यो आयडियाज भायर येवपाक जाय, तुमच्यो आयडियाज आसतल्यो तांकां तो सपोर्ट करतलो। हें म्हाका दिसता खंय तरी एक मोटिवेटींग आशिल्लें प्रत्येक युवा खातीर। जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री रेड फोर्टा वयल्यान हें भाशण दिता आनी कुडचड्यार हांव घरान बसून हे जे शब्द आयकता ते म्हाका दिसता खंय तरी मोटिवेटींग जाता आनी हेंच मोटिवेशन, हेंच आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे आमी असंख्य जे कार्यकर्ते आसा तांकां म्हाका दिसता हेज्याकय बरो दीस आनी हेज्याकय बरो मनीस म्हणजे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्र्याचो जो उद्देश आसा तो म्हाका दिसता आयज खंय तरी प्रत्येक नागरिकाक, प्रत्येक युवा कार्यकर्त्याक खंय तरी मोटिवेट करतलो। आनी जेन्ना आमी युवा नेतृत्व म्हणटा तेन्ना आयज आमी गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचें आमी काम फाटले 8-9 वर्सां 7-8-9 वर्सां आमी पळयत आयल्यात आनी ज्या धडाडीन ते काम करतात, जे युवा नेतृत्व आमकां गोंयान लाभलां आनी ज्या इंटेन्सिटीन, ज्या एनर्जीन आनी जे परिश्रम करून तो मुखार सरून आयज गोंय राज्याचे उदरगत करता ते पळोवन म्हाका दिसता आयज खात्री जाली। आनी जेन्ना हे सगळे एंडोर्स करता आमचे माननीय प्रधानमंत्री तेन्ना म्हाका कसलोच दुबाव ना। आनी आयज हांव आमचे असंख्य जे आमचे रोहन देसाई इनिशिएटिवाच्या अंडर जे आमचे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, म्हाज्या घरांतले म्हाजे सगळे जे मित्र परिवार आसा, हांव तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा आनी तांकांय हांव एक उलो मारता की कुडचडेच्या युवा नागरिकांक उलो मारता की खंय तरी आमी ज्यो आमच्यो आयडियाज आसा, ज्यो खंय तरी देशाच्या उदरगती खातीर, आमच्या सोसायटी, आमचो जो इकोसिस्टम कुडचड्या वयलो आसा तेच्या उदरगती खातीर खंय तरी आमकां तो प्रामुख्यान मुखार हाडपाची गरज आसा। आनी अश्यो आयडियाज जे युवा घेवन येतात तांकां खंय तरी बॅकींग करपाचें, तांकां सपोर्ट करपाचें काम हांव करपाक शकता, हांव करतां। आनी परत एकदां हो जो मेडिकल कॅम्प आसा तांचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो असो ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक दिवपाक सोदतां। धन्यवाद। रोहन देसाई हांणी आयज एक फ्री मेडिकल कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा, कितें सांगपाक सोदता? आज कुडचड्यार रोहन देसाई कॅम्प इनिशिएटीव कॅम्प ऑर्गनायज केला ताचे बद्दल आमी ताका खूब देव बरें करूं म्हणटा की थोडेशे लोक आसा तांकां सारकी खबर आसना की खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचोन कितें करप आनी ताका लागून अशें कॅम्प घेतले म्हणटकीर त्या लोकांक एक कडेन अंडर वन रूफ येवन तांकां सगळी ट्रिटमेंट घेवपाक मेळटा आनी मेडिसीन बी मेळ्ळे कारणान तांकां इल्लें बरें जाता। थोड्यांक परवडटा, थोड्यांक परवडना, अशें केलें म्हणटकीर तांकां थोडो मातसो आर्थीक मदत जाता आनी तांचें हेल्थूय बरें उरता। ताका लागून हांव ताका रोहन देसाई काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशीच ताका कुडचड्यार बरे बरे अशे उपक्रम घडोवन हाडपाक ताका देवान अशी हें दिवची अशें म्हणून हांव मागतां आनी ताका सदांच बरें आयुश्य, बरें आरोग्य मागतां आनी सगळ्यांच्या कुडचडेकारांचें अशेंच बरें चिंतपाक आनी बरें करून मुखार वचपाक ताका हांव बरी भलायकी मागतां आनी ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा की अंडर वन रूफ तेणें अशी हें ऑर्गनायजेशन केली म्हणून आनी त्या लोकांक बारीक लोकांक थोडी रिलीफ दिली म्हणून ताका हांव चड देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।